सोबे दिसाचो विशय गोराब्यांत जाणट्या सोबे मोगाची वागणूक. आमी ल्हान आसले तेन्ना आमच्या आवय बापूयन शेपाय शेमाईन मोगान आमकां वाडयल्यात. बरी देख आमकां दिल्या. बाबार्थाचें देणें तांचे वरवीं आमकां फावो जालां. आयज घोडये तीं जाणटी जाल्यांत. आयज आमचो कायदो जावन आसा हेच आमच्या आवय बापायंक, आमच्या शेपाय शेमायंक तांणी आमचे सोबे मोगान सेवा केली. हीच सेवा आमी आतां तांचे सोबे आमी करूंक. आमची जाणटी आमच्याच मोगाची ती. आमी तांचे सोबे आमचो मोग आनी तांचो सांबाळ करूंक आयज किरीत भाशेन पाद्राकल्या फुडें घालून आमी मागुया. ह्या मिसाची इतेसां दिनवासूंक आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता व्हॅलेंटायन मेर्सेस्तांव. दिनवासनेचें मीस भेटयता जाकारियस आनी सोफिया वाज आगासायतांव. याज्ञिकाक येवकार दितना सगळे आमी उबी रावन सुरवातीचें गीत गावुया. बापाची आनी बुधाची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कुटुंबची सगळे आसूं तुमची सोबी आसूं. प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मानवंत आग्नेलाक संतांचो मान मागूंक आनी तांचे नवोद आनी चवथ्या पुण्यतिथीचो दीस समारंभूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसाचो विशय गोराब्यांत जाणट्या सोबे मोगाची वागणूक. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसने अणभवूंक आमकां नमुनो. आयज आमी केरीत भाशेन आमच्या घरांत पिडेस्त आनी जाणटी आसात तांचे पासत मागता. देवान तांकां तांच्या दुखांत आनी कोश्टांनी आदार दिवं आनी तांच्या गोच्यांनी तांकां मानान लेखूं आनी तांची मोगान सेवा करूं म्हूण मागुया. मोगाच्या बाबिंदोम गोराबा कितें देवाचें व्हडलें देणें आमकां सगल्यांक
जायती फावटी आमच्याच घोराब्यान जियेतना जावं जाणट्यांची जावं हेरांची हांवें बेपरवा केल्यान हे भाशेन देवाक आनी एकामेकाक दुखयला. असल्या दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून बापाचेंच भोगसोने मागुया. पातकांची दूख धरून सगळीं बाराबरूच म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो सगळ्यांत चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो वर अपराध. हे पासत बायकून सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनोदी करत म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगळ्या दोन्याचो रोचणार आनी दोनी तुज्या असल्या दोन्याची सेवा करची म्हणल्यार आमकां पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोगतीन आमकां सदांच संतोश मेळो सो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता वाजवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. भुरग्यानो, हांव सांगता ते आयकात. हांव तुमचो बापोय. हांव सांगता ते तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतली. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्या वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचे आयकुपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पर भुरग्या उद्देशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या घोट कोत्ता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्या बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवग जियेतलो. जो आपले आवयचे समाधान कोत्ता तो सर्वेस्पराची समूर्त पालता. उतरांनी आनी कोन्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचे घर मजबूत कोत्ता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद कोसळायता. तुज्या बापायच्या अदृश्टान दादोशी जावं नाकाय. तुज्या बापायचे अदृश्ट
तुका भोवमान मेलोय ना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वेल्यान तुका मानसुगी फावो जाता. आनी ओकमानाक सांपोळलेली आवय तिच्या भुरग्याचे अदृश्ट. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दुखोय नाकाय. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपरवा करिनाकाय. कित्याक बापायक दाखयलेले दयाळायचेर विसर पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. तो गिन्यानान अस्कोत जायत जाल्या पर्या तूं ताका सोंसणिकायन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलेलो मोयपास केन्नाच विसरून वचो ना. आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता ताच्या परस बरो न्हय. आनी आवयक पयस कोत्ता ताचेर देव शिरोंठ धाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हज्या बापा तुजी कुशी जावं म्हणुया. म्हज्या बापा तुजी कुशी जावं. म्हाका पळयतात तितली म्हज्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात. म्हजी केबाडां कोत्तात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें ताका निवाडचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडूंचो. जबाब. म्हज्या बापा तुजी कुशी जावं. कितलीशीं सुणी म्हजे भोंवतणी. निश्ठूर मनशाचे पेंडे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पाय ते विटतात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या बापा तुजी कुशी जावं. म्हजी आंगावली आपणा भितर वांडटात आनी म्हजे आंगले कोणा पडचे ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सोडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या बापा तुजी कुशी जावं. शुभ वर्तमान आयकोंक सगळीं उबी रावन उद्गार गावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy soy. Jason baba czego tortun, tacia moga czego borsan, Jason kalo kantu swartun. Amka papa się pawukiem, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आनी तांकां म्हळें, आपलीच चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडूंक कितले म्हूण हुशार तुमी. तर मोइसेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारतलो तें हांवें कोरबान केलें म्हणजे देवाक भेटयलें.
त्या उपरांत आपल्या बापाय वो आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. ह्या वरवीं तुमचे मोदें पाळून आयिल्ल्यो चुकीच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो वस्तू हेर वस्तू तुमी करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावणीदो गोराबो आमकां सगल्यांक एक व्हडलें देणें देवाचें. आमी जून एकली वेगवेगळ्या गोराब्यान आमी जल्मांत आयल्यान आनी होच गोराबो कितें भाशेन देवाचें व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें. जो मोग आमकां आमच्या गोराब्यान फावो जाता, जो आमचो आवय बापायचो आमकां फावो जाता, तो आनीक खंयच मेवचो ना. जो मोग आमच्या आवय बापायचो आमच्या गोराब्याचो आमकां फावो जाता, तो आनी खंयच मेवचो ना. व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें दी आमकां. आनी हाका लागून सदांच आमचे फामिलीचो आमचो कुटुंबाचो जावं आमच्या जाणट्या आवय बापायचो केदी भाशेन मोग करूंक शिकुया, मोग करुया, तांचो परामोस करुया. आनी आयचो विशय आमकां उगडास करता गोराब्यांत जाणट्या सवे मोगाची वागणूक. आनी पयलें वाचप जोरी आमी बारकायेन आयकलां सिराकाच्या पुस्तकांतलें वेगवेगळे तरेन आमकां हेंच सांगूंक सोदता कशे तरेन आमी आमच्या आवय बापायचो जाणटी पिरायेक आमी मोग करूंक जाय, तांचो परामोस करूंक जाय. म्हजीं उतरां न्हय, सिराकाच्या पुस्तकांतलीं देवाचीं उतरां अशीं म्हणटा, बापायच्या माथाराय पिरायेर तांचो सांबाळ कर, तांच्या जिवितांत तांकां दूख होयनाका. तकलेन सामको नासलो जाल्यार लेगीत तांकां मान दी, तांची बेपरवा करिनाकाय. गिन्यानान वस्कोत जायत जाल्यार पुरान तूं तांकां सोंसणिकायेन सोजमून घे. आपल्या बापायक सदांच तूं देवाची आपल्या बापायक सोडटा, तो देवाची निंदा करता आनी आवयक पयस करता, ताचे दीव शिराप घालता. बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर मजबूत करता, जाल्यार आवयचो शिराप तांची बुन्याद कोसळयता. मोगाच्या बाबडीनो ही देवाचीं उतरां सिराकाच्या पुस्तकांत कितें भाशेन आमकां आमच्या कुटुंबाचेर वा आमचेर भुरगीं कशीं देवाचो आशिर्वाद जाय जाल्यार कितें भाशेन हांवें म्हज्या आवय बापायक जाणटी पिरायेर तांचो परामोस करूंक भोव गरजेचें, नाजाल्यार देव आमची शिराप घालतलो. तशेंच ताचो आयचो शुभ वर्तमान चवथो मानावेंत आमकां उगडास करता, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. आनी बापायक आनी आवयक शिरापता तो मरून वचूं. मोगाच्या बाबडीन तो देवाचीं उतरां क्लियर की आमी आमचे फामिलीचो जावं आमच्या जाणट्या आवय बापायचो परामोस करूंक जाय, फावो ते परी परामोस करूंक जाय. ही आमची जण एकल्याची जबाबदारी. आनी तेन्नाच की आमी म्हणूंक जाता की आमी कुटुंबाची मनशां देवाक जाय तशी आमी चलता. ताणें आमच्या जाणट्या आवय बापायन आमकां जाय तो वेळ दिला. आमी म्हणूंक जाता आयज आमकां वेळ ना म्हणटात जायतीं जाण, पळोवंक तांकां वेळ ना, बिजी आसात. पूण जेन्ना ल्हान भुरगीं आमी आसी ताणें चिंतूंक ना अशें, पूण आख्खोच वेळ आख्खेंच आपलें जिवीत आमचे खातीर एके भाशेन ताणें जियेली. जेन्ना आमकां हॉस्पिटलांत व्हरूंक पडटा, मेडिकल बील वा हॉस्पिटलाचें बील आमी पळयता, एके भाशेन भियेता.
पूण आवय बापाय जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आसलीं आमकां बरीं करूंक ह्या त्या दोतोरागेर धांवून आपल्याचे सेविंग्स पडोवंक ना, पूण जाता तो बरो इलाज आमकां दिवंक ती वावुरलीं. जाणटी जाली म्हणटच रोखडेंच मनांत येता तांकां ओल्ड एज होमान घालून ती तांचे कॅर घेतली. आमची जबाबदारी खबर. पूण जेन्ना आमी भुरगीं आसल्यो तांची भुरगीं आसल्यो ताणें अशें केन्नाच चिंतूंक ना. पूण आपलो आख्खो वेळ दिवन आमकां केन्नाच ताणें सांडूंक ना, आपल्या सोरशीं दवरलीं. मोगाच्या बाबडो म्हजी आवय सोंपल्यार 5 वर्सां व्हडलीं जालीं बापाय आसा आनी म्हाकाय केले भशेनच देवान फावो केला ताचो परामर्श करूंक. जायतीं जाण जेन्ना हांव सांगता ना परामर्श करूंक बापायच्या सोरशीं वेता म्हणटा त्रास पिल्यार सयत चिंचोणें वचूंक सदां येवंक वचूंक त्रास जाता. पूण म्हज्या जिवितांत हांवें केन्नाच असले त्रास अनुभवूंक ना. जरी सेवा 5 वर्सां आदीं करीत आसा केन्नाच म्हाका त्रास कशें दिसूंक ना. कित्याक तांचो कोश्ट तांचे सॅक्रिफीस म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तांणी म्हाका कितें केल्लें हांव भुरगो आसतना ताणें कितें केल्लें ते कोश्ट त्रास म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आनी हाका लागून ही सेवा करूंक एके भाशेन त्रास कशें दिसना. अदीक जाल्यार एक स्वीट एक्सपिरियन्स कशें आशिर्वादाचें एक्सपिरियन्स कशें म्हज्या जिवितांत म्हाका फावो जाला. मोगाच्या बाबडो बापूय म्हजो बारीन काम करतालो त्या तेंपार आनी जेन्ना म्हजी भयण कुयेट काम करताली पयलीच फावटी सुट्यांनी ती आयली ती म्हणोंक लागली जायते फावटी जेन्ना थंयसर गोरमी आसता मेकानीक कसो तो वावरतालो गोरमी आसताली भायर काम करता तांकां पळोवन म्हज्याच बापायचो म्हाका उगडास येता अशें म्हणटाली. कशे तरेन गोरमेंत पासून भायर हें काम करता आनी तेन्ना कशे तरेन आपल्या बापायन आमचे पासत कितें केलां केन्नाच कांयच सांगूंक ना. एकूच त्रास ताणें काडलेत आमकां एके भाशेन बरेंपण दिवंक आनी हाका लागून हें ताचें जिवीत दोळ्या मुखार आसा आनीक हाका लागून खोश दिसना. ही सेवा जी करता ती मोगान करूंक दिसता. मोगाच्या बाबडो ओल्ड एज होमान घालून बो सोंपें जाणट्यांक नाका तें. तांकां तांचें घर व्हडलें तांकां जाय निमाणी गोडी आपल्याच घरान सारलेली. म्हजी आवय उमेद आसली तिका भायर काम करूंक वचूंक ना. सदांच बापायक म्हणटाली ना म्हाका म्हजीं भुरगीं आसात तांची हांवें हांगा रावून सेवा करूंक जाय. असलीं एके भाशेन त्रासांनी कोश्टांनी सॅक्रिफीस करून घोराभोवताणें घोडला आनी हाकाच लागून तांचो परामर्श करूंक एके भाशेन आडकोळ लागना. मोगाच्या बाबडो आयज हाचेरूच नियाळ करतना जाणट्यांक केदे भाशेन आमच्या घरान आमच्या घोराब्यान मान भोवमान दिवंक वावरुया. कित्याक ताणें आमकां जायतेंच केलां आमच्या पासत एके भाशेन जायतेंच केलां. पाद आग्नेलाचेर नदर मारून पडयल्यार पाद आग्नेलूय केदे भाशेन जो कोर्स सोंसताले दुयेंत आसले तांचे सगळें जायतो हुस्को दाखयतालो. राशोल सेमिनारींत आसतना केदे भाशेन एक सेमिनारीस्ट ताका TB जावन तो बरो नासलो. कोण ताचे सरशीं रुमांत वचो नासले कित्याक ओशाची पिडा म्हूण भियेताले आपल्याकूय जायत म्हूण भियेताले. पूण पाद आग्नेल केदे भाशेन ह्या सेमिनारिस्टाच्या रुमांत दिसपट्टी वेतालो ताका आयकतालो ताका एके भाशेन घोटाय आपल्या उतरांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान ताका घोटाय दितालो. अशें मन पाद आग्नेलाचें दुयेंती सवें आसचें. मोगाच्या बाबडो आयज आमकांय
असलोच आशिर्वाद मागुया. देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना हांव आवय बापायचो आशिर्वाद घेतलो, जेन्ना हांव तांची बरी तरेन परमोस करतलो, म्हज्याच घराचेर हांव आशिर्वाद घेतलो. तर आयज हें जावं दी आमचें मागणें. आमच्या भुरग्यांक पयले सुवातेर शिकोवया आमच्या जिवितांतल्यान. जेन्ना तूं परमोस करता तुज्या आवय बापायचो, ल्हान भुरगीं पळयतात कशे तरेन म्हजी आवय बापूय आपल्या आवय बापायच्या सेवा चाकरी करता. हें मनान तांचें बसतलें. तुज्याय जाणटे पिरायेर होच मान भोवमान तुकाय फावो जातलो. अशें मन आपणावया, सेवा चाकरी करुया जाणट्यांक सगळें, आनी तांचोच आशिर्वाद न्हय शिराप पूण आशिर्वाद आमचेर आमच्या घराब्याचेर मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्या काळजांनी मनांनी जायती आवडी आसात, जायती मागणी आसात. आमच्याच घराब्याक फुडें घालून आमचीच मागणी आयज बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. सगळीं म्हणुया, दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलत कर. आमच्या पाप सायबा, बिस्म सायबा, पाद्रीक आनी धार्मीक फुडाऱ्या पासत तांणी देवाच्या मोगान आनी आपल्या देखीवोन जिवितान आमच्या फामिलीक नवे जिविताचो रस्तो दाखोवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्या पासत तांणी आमच्या फामिलीक वयर काडूंक आनी केरीतपणीन ज्यो सोकोल्ल्या पावंड्यार आसात तांकां तांणी केरीत आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलत कर. पिढीवंताक आनी जाणट्याक आदार दिता तांच्या पासत देवान तांकां आपली मोगाची सेवा चालू दवरूंक गरज तो आदार आनी बॉल दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलत कर. पिढीवंताक आनी जाणट्याक आदार दिता तांच्या पासत देवान आमच्या फामिली पासत तांणी आपल्या भुरग्याच्या काळजांनी मोलादीक तत्वां घालूंक आनी जाणट्याक आपलो मोग दाखोवंक निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलत कर. आमच्याय पासत आमी मानिवोंत आग्नेलाची देख घेवंक जाणी केरीत भाशेन पिढीवंता सवे आपलो केरीत मोग दाखयला तांच्या पासत देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलत कर. पाप सायबान रोमा शारांत बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोल जावंक एकचार बागीलपण आनी आमचो बावार पोडगोटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध येशवंत जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलत कर. तर सवे रुगीच रावन आमचीच खासगी मागणी बापाक उबारुया. बो सर्गींच्या बापा, वेगवेगळ्या देण्यांतल्यान तुवें आमचें जिवीत न्हिदयलां. कुटुंबाचें देणें तुवें आमकां जावन एकल्याक फावो केला. तुका दिनवासना बापा, हेच कुटुंबान आमच्या जिवितांतल्यान जायतो मोग आमी अनुभवंक, आमचो मोग कुटुंबाच्या वांगड्यांक वेगवेगळे तरेन आमी दिवंक अशें मन आमकां जावन एकल्याक फावो कर. आमी घातलेली मागणी तूं मानून घे. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Ateşe
너야 바빠 못돼 보라 길고 함께 집에 다시 누가 없다 없지 못해 누가 없다 없지 못해 너야 바빠 못돼 보라 길고 함께 집에 다시 누가 없다 없지 못해 누가 없다 없지 못해 Mocha Babel'in moçanilum çembolidan servis para de babak manda dosse zaman magat. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वीस पोर मानून घेऊ मोगाल बाबा तुका आमी बेडयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडय आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं ह्या मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमची सगळें आसूं तुमचे सोबी आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वीस परताय उबाताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर कार्यान सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारी थंय जुल्म घेतलो कुरसाचें मरण सोंसून सासणाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनो जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देव दोतां बरोबर आनी सर्गीचे सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Powiedz, 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 do barazzo sorbe sportu, sorgane sosar, bolia dusza wojbowa, sorgi, duga sorgi, sorgi soj soj Sorbe sporače nove Jeda taka soj soj Sorgi sorgi soj soj बाबा क्रॉसन पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र खोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन खोस मरण सोंसुंक आदी ताणें उंडो घेतलो तो कादीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पिवची तेच पयलीं जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो थंय आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातीं पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी करोडाचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco gutpur gotoyam Somia Jesu ame ho do kadam
Padre cose le pietà, dit le pauti, tu vuoi bovan Jesús, a mi tu che moro burkutam. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो सर्वणीची काळ तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोण आनी रगत शिंवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जेवणपणाचो बोरमोसो मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडचडीत गमळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोथी भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोरदूतांक आनी सोर काली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांताची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जे क्रिस्त तुज्या पुता परवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. मोगाच्या बाबडोन फामील कितें भाशेन आमकां देवाचें देणें आमचेच कुटुंब आयज बापाक उबारुया. बरी भलायकी दरेकल्या वांगड्याक फाव कर म्हूण मागुया. दुयेंत आसात तांकां जेजूचीच पिकोवणी फाव कर मागुया. आयज जेन्ना आमचीं भुरगीं इस्कोलाचीं फाल्याग्नेल सेंट्रल स्कूल हाचीं भुरगीं तशेंच आवय बापूय हांगा आसात तांकांय बरी भलायकी करपा फाव कर म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारण्या बूड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या आनी आमी बोरमोशान उद्रेकता. तर आमकां जुदार काकृतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांनी वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळुंदाक म्हणलें आनी ह्याच्या दिसाक तूं जोण्याकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे देश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान हांसत्या तोंडान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. हो आसा पुनर्जीवन जालो जेजू. आपल्या हाजेरपणान ताणें आपलो कुटुंब पवित्र केलो. आमचेय कुटुंब पवित्र करूंक तो आमच्या काळजांनी येता. हे जेजूक शिवंक वता ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्त प्रसाद शेवंक सोदतात ती उपकार करून उबींच रावची. आमचे याज्ञीक ब्रादर सिस्टर तुमचेशी येतली आनी कुमन्यांव शेवतकच तुमी बसचे. कुमन्यांव फकत हातीरूच घेवचें. Jesus over Amen. Amen så glad. Att jag vore Amen. Amen så glad. Pappa mokar Amen. Amen så glad. Amen så glad. Amen så glad. Jesu om så vår lova. Amen så glad. Tan så babu yam så ba. Amen så glad. So at mo am so proud. Amen so glad. Amen so glad. Amen so glad. At mo de lang so neglia. Amen so glad. Ci deli wegwegli. Amen so glad. So glad group Jesus. Amen so glad. Amen so glad. Amen so glad. एक गोडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी शेवला. जेजू आनी आमी एक जाल्या. आमच्या जिवितांत मिसळ जाला. जेजू म्हणल्यार मोग. आनी होच मोग आमी आमच्या आवय बापूय शेपाय शेमाय वरवीं अनुभवला. थोड्या वेळार कित भाशेन ह्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी गोठाय मागुया. आमी आमच्या आवय बापायचो शेपाय शेमायचो आमच्या घोराब्यांत जाणटेलीं आसा तांचो मोग करूंक. तांचो परमोसान तांची सेवा करूंक. होच जेजू आमकां गोठाय आनी बोड जावं म्हूण मागुया. जरी तर आमी आमचे आवय बापायक शेपायक शेमायक भायर आयलांत पयस आयलांत जाल्यार होच जेजू आमकां बोड जावं तांचे सोबे आमचो हुस्को दाखोवंक इल्लोसो बेडूकीच रावन तांचे पासत आमी मागुया. शेवटाच्या मागण्यांक उबी रावात. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, हे संस्कारान आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. हे पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण
खालतीपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. बसूया. आयचो मुखेल यादनीक फादर रॉन्सी ब्रागांजा, प्रिंसिपल ऑफ फादर आग्नेल सेंट्रल स्कूल, आपल्या स्टाफ आनी भुरग्यांक हांगासर घेवन आयला. तर कितें भाशेन ताचेर मानियाबोंत आग्नेला वरवीं आनी ताच्या इस्कॉलाचेर भुरग्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. त्याच बराबर फादर लिंडन आनी फादर जोसुआ जे आमचें खोलें नोविशेट आसा, सोस्तेंत भितर सरचे आदीं 1 वरस ओगेपणान ते थंयसर 1 वरस सारतात, ताका आमी नोविस्यात म्हणटात. आनी ते आयज नोविसांक घेवन खोलेंतान आयिल्ले आसात. फादर आग्नेल तांच्या ह्या आकारणीचे वावरांत आनी तेच बराबर थंयसर आसले आमचे नोवीस भुरगे सिमनारिस्ट, फादर आग्नेल तांकां गोठ्यांनी बोड जावं. चे परी फादर आग्नेल सिमनारींत आसलो, ओथमीक दिरेतोर कसो मार्गदर्शन दितालो, तेच भाशेन फादर आग्नेल तांकांय ह्याच पवित्रतायेन तांची आकारणी करूं म्हूण आयज आमी मागता. मानियाबोंत आग्नेल आमकां सगल्यांक एक आस्कारी देण्याचो सागोर. आनी जेन्ना आमी भावार्थान मानियाबोंत आग्नेला वरवीं आमी मागता तेन्ना देव आमकां दिताच म्हूण आमकां खात्री आसा. कित्याक सोबार जाणांक उपकार मेळत आसात आनी तांचे बराबर आमी दिनवासतना हे सगळे फावो जातात. कित्याक आमकां सगल्यांक मानियाबोंत आग्नेलाचेर भावार्थ आसा तो एक सांत म्हणून, पूण पवित्र सोबेन बेगीनूच ताका ह्या सांताच्या वर्गांत घेवचो म्हूण आमी मागुया. हांगासर दिनवासून कोडीत करूंक लायता मारिया गोम्स, शिरीगांवचें पूण रावता UK लंडनांत. हांव 9 म्हयन्याची गोरबेस आसली. म्हजी डिलिव्हरी डेट क्रॉस जाल्ली आनी त्या वेळार काळार इंग्लंडांत तेन्नाच कोवीड पॅन्डेमीक सुरू जाल्ली. हॉस्पिटलांत वचूंक देखून सगळीं भियेतालीं. म्हाका सिझेरियन करून पडत म्हूण हांवूय चड भियेलीं. हांवें मानियाबोंत आग्नेलाक उपकार मागून भावार्थान नोवेनाचें मागणें केलें आनी ताच्या फोंडाची माथी उदकान घालून मिसळ करून हांव पियेली. अजाप म्हणल्यार अर्दें वर जाता म्हणल्यार म्हाका लेबर पेन सुरू जालो. रोखडेंच म्हाका हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव देवाक दिनवासतां आनी बेगीनूच देवान मानियाबोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो करूं म्हूण मागता. ह्या आमच्या भयणी बराबर आमी दिनवासता. असली आनी सोबार अजापां देव आमकां दिता जेन्ना आमी तीर अखंड भावार्थान मागता तेन्ना. त्याच बराबर तुमी हांगासर तुमच्यो गरजो घेवन आयल्यात. कांय जाण देवाक दिनवासूंक आयल्यात, उपकार मेळ्ळ्यात देखून. हेंच सगळें मनान धरून ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आतां वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियाबोंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान मानियाबोंत आग्नेलाच्या भागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मानियाबोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जे कितें आमी भावार्थान मागूंक आयल्या तीर अखंड भावार्थान ओगेपणान देवा मुखार आमी दवरुया. एक कुणा कशी फावो जाल्यार पुरो म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें.
अगणित काकुतीच्या देवा ओगोनीत काकुतीच्या देवा सरपट पडून सोरपट पडून तुझ्या पांयां सरशी तुझ्या पांयां सोडशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुझी कशी तुझी कशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मानवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फाबो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी उगड परगटणे उद्देशे हे आमी मागता आमी मागता आमच्या सुम्या आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन आमेन पिडेबंतांचेर आशिर्वाद हांगाचोच जातलो सगळ्या आमच्या पिडेबंत बाबा भयणींक मनान धरून हे मागण्यांत आमी वांटो घेवया सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक हे आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलय तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेबंत बाबा भयणीचेर बरेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाई ओथम्याचें तीरपण दुखी कोतेनी सोंसणिकाय भलायकेची पुर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बरेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखां ती तुजेरूच भावार्थ धरूं आनी तुका ती अनुभव हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणू तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मो आपलो मोगाचो आशिर्वाद तुमचेर जावन एकल्याचेर घालून आमेन आमच्याच जाणट्या आवय बापायची सेवा चाकरी करूंक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घेवंक वचून यात मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार Agnella hamcha ishta hamka tu sarunaka Ya porte sahamtam kada sorgartam tu so ada Ego yamshe bakishe utsam morna chedene Padrok ne lache Paine halung takapag mele Pahadrok ne lache Paine halung takapag mele Pad agne laham cha ishta amka tu sarunaka Ya porte sa hantam kada sorgar tam tu so